माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. राज्यात वाडल्यात गुन्ह्यांव हल्लो जावपाचे वाडले प्रमाण. समाज वावुरप्यांच्या जिवाक व्हड धोको जाल्यार सामान्य लोकांचे कितें? गोंयांत लोकांमदीं पडला भंय. हॉस्पिसियोत दोतोरांचो उणाव, पेशंटाचे हाल. 70 वर्साचे बायलेक मरण, वेळार पावलो ना दोतोर. फामिलीन केलो आरोप. शिमला युनिटी मॉलाक खर विरोध. तयार तळ्याचो प्रभाव क्षेत्र थारावपा खातीर सर्वेक्षण चालू. थळावे पळयतात तपशिलाची वाट. अखेरेक येतलो हो मॉल, काय मेळटली लोकांक थाकाय. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. माणकुल्या गोंयांत चल्ला कितें? कोयत्यान हल्लो करप, घरात घुसून मारप. सामान्य मनशाच्या पोतान पुलीस लेगीत सुरक्षीत ना. कायदो आनी सुवेवस्थेच्यो तिस्त्यो वादळ्यो जाल्यात. समाज वावुरप्यांचेर हल्लो जावपाचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. म्हापसा नव्या बस स्टँडाचेर सुदीप तामणकाराचेर हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार येयला. गोंयांत नोंदणी करिनासतना बेकायदेशीर चलपी बसींचेर आवाज काडिल्ल्यान हल्लो जाल्ल्याचें तांणी सांगलें. पळयात. म्हापशेच्या न्यू कदंबा बस स्टँडाचेर ऑल गोवा प्रायव्हेट बस ओनर असोसिएशनाचे जनरल सेक्रेटरी तशेंच सोशल एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकर हांचेर 7 जाणांनी असोल्ट केल्ल्याची घडणूक मुखार येता. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जे सुदीप तामणकर आसा हे गोंयांच्यो इलिगल विथआउट रजिस्ट्रेशन बसी चलता हांचेर ते आवाज उठयताले आनी ह्या संदर्भात खंय तरी तांचेर 7 जाणांनी हल्लो केलो. सध्या तेंच्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनात रितसर कागाळ जी आसा ही नोंद केल्लेली आसा आनी ह्या संदर्भात जे एक्यूज आशिल्ले तांकां सध्या म्हापसा पुलिसांनी डिटेन केल्लेले आसा. सध्या आमी गोंयांत पळयता की फाटीं जे सोशल एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकर आशिल्ले हांचेरूय असोच हल्लो जाल्लो. आमी खंय तरी जे गोंयांत इलिगॅलिटीज आसा तांचेर खंय तरी आवाज उठयता तांचेच गोंयांत खंय तरी आयज हल्लो जाल्ल्याची आमकां म्हायती मेळटा आनी आयजूय म्हापशा वाठारांत अशीच घडणूक घडली. जे सोशल एक्टिव्हिस्ट आशिल्ले सुदीप तामणकर हांच्यांनी इलिगॅलिटीचेर ते उलयताले आनी तेन्नाच तांचेर असोल्ट जालो. खंय तरी गोंयांत जे इलिगॅलिटीज आसा तांचेर उलोवपाक बंदी आसा काय कितें असो खंय तरी प्रश्न हांगा निर्माण जाता. सध्या हाचेर जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा म्हापसा पुलीस करीत आसा. इलिगल रजिस्ट्रेशन चालू आहा न्हू बस स्टँडार म्हापसा. बसींच्यो ओके. मुंबय गोवा पळय बसी चलता पळय त्यो सगळ्यो गोंयांत हांगासर रजिस्टर करता तेचेर आमी आवाज उठयता टायम टू टायम. आनी आतां इतलें कर जाला की काही ऑपरेटरांक आमी ऑप्शन कितें दिलो कोणाचें पोट सांबाळपाक लागून ती गाडयो त्यो गोंया भायर तुमी रजिस्टर करा म्हणून. आतां गोंया भायर रजिस्टर करपाक गाडयो एनओसी जेन्ना हांगरसून येयली पळय हांगरसून एनओसी पळय जेन्ना येयली पळय ती गाडी त्याच गोवा नंबराचेर आयज गोंयांत येयली. नाका टिपसून आरटीओच्या आनी सगळ्यांच्या. तो विशय मांडपाक हांव थंय ह्या साहेबाक हांवें फोन केलो आनी म्हटलें यो ते प्रेस आमी थंय घेवया. सगळे पेपर बी घेवन हांव येयलो आनी आमी उलयतना कंपनीच्यो गाडयो बेकायदेशीरपणान म्हळ्यार गोंयांत येयल्या. इतलें म्हटल्यार इतल्यान ते 7-8 जाण येयले आनी हांव प्रेस जाल्या उपरांत येतालो पळय टू व्हिलरीचेर मदींच हात घालून उडयली आनी तितून म्हाका काडून उडयलो. मागीर कितें फोटो बिटो मारले टू व्हिलरीचेर बी मारले फोटो काडून. आतां काय ना पुलिसांक सांगतलो आतां की हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन टायम टू टायम मांडला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मांडला तर तेका कोण आयकना. आतां असो तांकां सांगतलो म्हाका चीफ मिनिस्टराच्या घरा व्हर म्हणून तेच्या दारान बसता वचून. कित्याक आतां सर्रासपणे तर अश्यो गोश्टी डायरेक्टर एक तर चीफ मिनिस्टराक आयकना ऑर्डर काड म्हणून सांगता. 27 तारखेक मिटींग जाल्ली नोव्हेंबराची आनी आयज पर्यंत डायरेक्टर एक ऑर्डर काडिना. लोक आतां कोण सुपर ते कळपाक जाय न्हू. जाल्यार आमी सुरक्षीत ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या दारान जीव दिवा कळपाक जाय. ते 7-8 जाण येयल्ले न्हू थंयच्यान. तुमी वळखता तांकां कोणाक? हय तो म्हाका हात घातला तेका सारको वळखता तेका हाडूंक ना तेंच्यांनी. बेकायदेशीरपणान जी गाडीच रजिस्टर ना पळय ती घेवन ते गोंयांत येता आनी जर दाखोवपाक मिडियाक वचत जाल्यार ते अटॅक करता. म्हणून आनी कितें उरलां पुलीस आतां पळय पुलीस स्टेशन हांगरसून 5 मिनटाच्या अंतराचेर आसून पियाक 2दा फोन मारून पुलीस पावना. मागीर ते म्हाका टॅक्सीकारांनी बी थंयच्यान सुखरूप भायर काडून हांव येवन हांगा बसला गो पुलीस. ज्यो बॉम्बे प्रासार पळय सगळ्यो बसी पळय आहा पळय ह्यो लिव्ह एन लायसन्साचेर म्हापसा आनी पणजे प्रासार लिव्ह एन लायसन्साचेर चलता आनी 1.5 लाख घेवन ह्यो बसेक रजिस्टर केली वयता कोणाच्या ना कोणाच्या घराच्या बोगस एड्रेसाचेर. सगळे व्हडले रॅकेटा हे आतां मुख्यमंत्र्यान खंय तरी आतां उघड करचें पडटलें कारण आतां प्रेसा पुरते आनी रिप्रेझेंटेशनां बरोवन घालच्या पुरते उरोंक ना. हे आतां आमकां मारतले. आतां तेणी म्हाजे व्हिडिओ बी काडल्या पळय मारताना ना तेच प्रेसाक सांगतना व्हिडिओ बी काडला. हे भायले लोक न्हू जाल्यार हे कोणाक सांगून
म्हाका कोण हायर करून मारपाक शकता. आता बिना रजिस्टर्ड गाडयो जेन्ना गोंयांत एंट्री जाता तशें चॅकपोस्टाचेर कळ्ळें की तेच सांगले न्हू, चॅकपोस्ट पळय जे आहा पळय, आतां ही बेंगलोरच्यान बस येयल्या म्हणजे मोलेच्यान एक तर भितर सरल्या आसतली नाजाल्यार पळयच्यान भितर सरल्या आसतली. एका चॅकपोस्टाचेर 4 इन्स्पेक्टर आसता. पोळ्या आतां मोल्या चॅकपोस्टाचेर तो सागर शेट म्हणून आहा, शैलेश मयेकार आहा, मागीर दामू माशेलकार आहा, मागीर अभय सावयकार आहा, मागीर तशेंच पोळ्या चॅकपोस्टाचेर थंयसरूय 4 इन्स्पेक्टर आहा. तेंची ड्युटी आसता आनी ते थंयच्यान आतां हे सिद्ध जाता की जी रजिस्टर ना गाडी ती गोंयान भितर सरता. ऑनलायन पद्दतीन जर हांकां कळना म्हणजे आनीक ऑनलायन पद्दत जायी कित्याक? गोंयांत गुन्हा वाडत आसा. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर साबार प्रस्न हुमकळत आसात. सरकाराची आडनदर चल्ल्या वय पुलीस कळाव करता, राजकारणी येता मदीं अशा साबार प्रस्नांनी घेराव घातला. समाज वावुरप्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्यान हुस्को वाडत आसा. बेकायदेशीर चलपी वेवसाया आड उलोवप म्हारग पडटा वय गोंयांत कोण सुरक्षीत आसा अशे प्रस्न सध्या गोंयकारांच्या मनात येवपाक लागल्या. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. गोंयच्या हेल्दी ट्युरिझमाक न्याय दिवपा खातीर ह्या आंकड्यांचो उपेग करतात काय? दर्यादेगेर एकसुरे घडणुको म्हण सुरू जाल्ली गजाल आतां शारांनी पाताळपाक लागल्या. त्रास दिवपा सावन शांत सेटलमेंट मेरेन जायत्यो केशी केन्नाच रेकॉर्डात पावना. म्हापसा जाल्ले ताजे घडणुकेक लागून परतून एक फावट अस्वस्थ करपी प्रस्न उप्रासल्यात. माझ्या अंगणा कोण काय माझ्या अंगणा कोण काय माझ्या अंगणा कोण काय हा भाई डाल कर मग डाल कर यांचे करे यांचे तोंड पै हा पळयता हेका भाई चेडांक सोदयता हय तुम्ही फोटो कित्याक काडले? कोणें काडला? तुमच्या न्ही त्या भुरग्याक तेका येतात हय तुका खबर आहे तेका येतात. फाटल्या कांय म्हयन्यांत आमी पळयतात ते स्पश्ट बदल. पर्यटकांचो आस्पाव आशिल्ली घडणुको आतां दर्यादेगेवयल्या पट्ट्यापुरती मर्यादीत ना. बाजारांत आनी शारांतल्या वाठारांनी आतां भोंवडेकार आनी थळाव्या लोकां मदीं वाडत आसा. चडशी केसी अहवाल दिवंक नासतना वतात कायद्यांच्या भंयान न्हय, पूण गजाली थंयच निवाडो जातात म्हणून. केन्ना केन्नाय पुलिसांचो सहभाग आशिल्ल्यान. म्हापसा घडणूक ही एक केस. ह्या झगड्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण संमती बगर फोटो क्लिप करपी दर्यादेगेचेर बायलांच्या पंगडान प्रश्न केलो. परिस्थिती वाडली आनी पुलिसांक कळयले बगर पयलीं नशेत आशिल्ल्या मनशाक मार दिलो. ताका ताब्यांत घेतिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. पयलीं विचारले कितें फोटो काडटा म्हण विचारलेले आमी तांकां. हेणें कितें सांगलें? फोटो कोण काडटालो? तेंच्यांनी आमकां सांगले आमचे फोटो काडी नाका आनी आमी काडी नाका म्हणले आमी खाताले. हांगा जाल्ले आमी शिवमा खाताले. फोटो कित्याक हेजे कानार ओडचे पडले आमकां. हांगार येवंक लागलो. हांव काम करा मरे आतां म्हाका तो मारलो हांवें. कित्याक मारलो? कित्याक मला तुका सांगू पयलीं सुरवात केला कितें चेडवांचे फोटो काडी म्हणटा ते कितें ते एक्झॅक्ट चेडवांचे फोटो काडटाले तुमी? अरे खंयच्या बसाड्यान तुका चोडवांचो कोण फोटो मारता? म्हाका एकूच सांग तुका उतर तुका सांग कोण बसाड्यान तुका फोटो मारता चोडवांचो? फोटो मारता सांग. कोणे मारलो पयलीं? अरे विचार मरे भाभी विचार मरे कोण सोदयताले? तो सदैतालो यो मध्ये येयलो हो मध्ये येयलो माझेर मारले आनी चालले माझेर मारले मारले. एक्झॅक्ट इन्सिडेंट कितें जालो तुका? कोण खावपाक गेले चेडो आसता ते चेडवाले तो फोडा करता तो फोटो करपाक गेलो. तो बाबडो तो म्हणटा ताका कितें फोटो मारता तूं कोण सांगपा म्हणून ताका. तेजे कांय मिस्टेक ना. तेणे हात उखलो तेजेर तो उठीत रावलो. कोण तो कोण कन्नड भुरगो आसा पळय तो हात उखलो ना. हो शेडजा म्हाका वळखता म्हणून तो गोरोचो तो ताका दुखलो. तिने हात मागीर हात उखलो कांय मिस्टेक ना. तरी तो धडीक करता आनी फूल ड्रिंक आहा तो. गाडीनी सोरो आसा तेजे कांयच मिस्टेक ना. तो ताका सांगता अरे तूं मस्ती करनाका म्हणून म्हाका वळखता काय म्हणटा. पयलीं हात उखलो तेणी. काय तुजी मिस्टेक आहा माझेर मारले मागीर हांवें ताका उडयलो. हांगा शर्मा बाबा येयल्लो. तूं खंयसरलो? हांव कांदोळचो. ओके. काल्ले हांवें
मागीर हे हांगार फोटो काडूंक लागले. कोणते? आमी म्हटले अरे फोटो कित्याक काडटा आमकां डिस्टर्ब करता म्हणून लागले ते. ना रे फोटो कित्याक काडटा आमकां सतायता कित्याक फोटो काडूंक लागले. हो कोण आहा पळय मजा आसलो पळय तो हेंच्या वांगडा उलोवंक लागलो. सोरो पियेला चड उलोवंक लागलो. चड उलयत उलयत कितें जालें आमी येयली तेंच्या वांगडा तुमी फोटो काडटाले तेंच्या वांगडा कित्याक उलयता चड. हो हांगाला तुका कोंकणी येता न्हू जाल्यार तूं कन्नडा जाता दोन कन्नडा उलयता तूं तांकां सामान तूं व्हर न्हू चेडा वांगडा चड उलोवंक. हांवें म्हटलें कितें जालां फोटो कित्याक काडटा. हो म्हाजेरूच आंगार येवंक लागलो हांवें म्हटलें म्हाज्या वांगडा नाटकां करनाका काय मातसो राव तूं शांत. म्हाजेर मारले हांवें मागीर फुडलें हांवें ताका उडयलो. हे खेपे कारवाय जाली आसतना अशे कितले केसी ह्या पावंड्यार पावचे पयलींच शांतपणान ना जातात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय वैजकी महाविद्यालय मुळाव्या उपचारां खातीर लेगीत पयलो आनी निमानो स्टॉप कित्याक जावपाक लागला. जिल्लो हॉस्पिटल आनी भलायकी केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून झगडटात जाल्यार जीएमसीचेर भार चालूच आसा. हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांतल्या दुखद मरणाक लागून राज्यांतल्या भौशीक भलायकी वेवस्थेत परतून एक फावट घाळपण उक्ते जाल्यात. वर्सा सावन नियमीत वैजकी सेवा लेगीत जाय आशिल्ल्या दुयेंतींक सरळ बांबोळींतल्या गोंय वैजकी महाविद्यालयांत धाडपाक लागल्यात. कारण सादें पूण चिंतेचें. बऱ्याच जिल्लो हॉस्पिटलांनी सीएचसी आनी पीएचसींनी दोतोर उपकरणां आनी रातभर सेवांचो उणाव आसा. ही थीर अवलंबन जीएमसी क्षमताये भायर धुकलता. ताचो परिणाम आपतकालीन आनी बिगर आपतकालीन काळजी ह्या दोनूय प्रकारांचेर जाता. मडगांवच्या हॉस्पिसियोच्या घडणुकेक लागून लोकांनी राग उक्तायला. फाटले 8 दीस दाखल जाल्ले 70 वर्सां पिरायेचे बायलेक घुसमटमार जावपाक लागले आनी तिची तपासणी करपाक दोतोर मेळूंक नाशिल्ल्यान तिका मरण आयिल्ल्याचो आरोप आसा. कुटुंबातल्या लोकांचो दावो आसा की ताणें नर्सीक सांगिल्ले. खंयचोच दोतोर ड्युटेर ना अशें नर्सीन सांगले. तिच्या मरणाक वैजकी कर्मचारी नाशिल्ल्यान ताणें स्टाफाक दोश दिला. आज आमी आसात ते मडगांवचे ऑस्पिशियो हॉस्पिटल आनी हे हॉस्पिटल जें आसा हें काणकोणच्या लास्ट पोताक मेळटार साकून ते सावथाचे सगळे लोक जे आसात ह्या हॉस्पिटलांत येतात आनी ह्या आशेन येतात की आमकां ह्या हॉस्पिटलांत बरी ट्रिटमेंट बरो आसा तो मेळटो म्हणून आनीक आमचो इलाज जातो म्हणून. पूण हांगा दुर्दैव म्हणटा ते भशेन ह्या हेतूंक डॉक्टर सारके ना, नर्सीस सारकी ना जाल्यार लोकांक ट्रिटमेंट मेळटलो कसो हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आनी हेजी उदाहरण म्हणून तुमकां आमी दाखयतात की आमच्या फाटल्यान जी फॅमिली आसा ही फॅमिलीची एक जाणटेली जी आसा जो 70 वर्सांची बायल मनीस हांगा एडमीट आसली गेल्ली 8 दीस जाले. आज अकस्मात तिका कितें तरी जावपाक लागलें म्हणजे परती नर्सीक डॉक्टरा यो म्हूण सांगपाक लागली. पूण तेणी तेजे कॅर म्हूण तें घेतलें ना आनी लास्ट ही जे जो आसा हो दुर्दैवी अंत जालो. हांगा ती लोक मागतात की आज आमकां जालें फाल्यां दुसऱ्या जावपा नाका म्हणून. आमी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागतात की हांगा स्टाफ आनी बरे दोतोर दिवचे. आमी हांगा सदां पळयतात मडगांव हाडटा आनी तेका काडटा आनी बांबोळी धाडटात. आमी इतलें सांगतात हें हॉस्पिटल जेन्ना दिगंबर कामत CM आसलो त्या टायमार तेजी एक स्वप्न आसलें आनी ध्येय आसलें की जे सावथाचे लोक आसा हेंकां पणजे बांबोळी हॉस्पिटलांत वचपा पडपा नाका म्हणून तेंचो ट्रिटमेंट जो आसा हांगा जावचें म्हणून. पूण हांगा पळयत जाल्यार ट्रिटमेंट जावपाचो सोड हांगच्यान रोखडोच बांबोळी जातात. म्हणूनच आमी मागतात की हे जे हॉस्पिटलाची जे हें आसा दर्जो आसा हो वाडोवचो आनी हांगा बरे दोतोर बरी नर्सीस दिवचे. माझे मम्मी बरं ना जाले सात घेवपाक त्रास जाले. हांव वचून सिस्टरा कडेन विचारलें सिस्टर मम्मी बरं ना मातशी येवन पळय. सिस्टर मातशी येता राव येता. कितले 4-5 फाटी गेले मागीर येयला एक फाटी येवन मातशी हाताक होते पेशंटाचे पळयले आनी गेले. बरें आसा कितें जालां एक घामान सगळें बुडून गेला आनी आमी म्हणटा बरें आसा म्हणून. हांव सांगलें की ते बरें आसा जाल्यार पेशंट कितें चॅक करना तुमी डॉक्टर आपय ना राव डॉक्टर ना आमगेले डॉक्टर आपयता डॉक्टर बिजी आसा डॉक्टर एकूच आसा म्हणपाक लागले. डॉक्टर ना म्हणपाक लागले. डॉक्टराक खंयच्या पण राव म्हळ्यार आयकूं येना तुका अशी म्हणून सिस्टर आमकां तापयता अशी तापोवपा. हांव मागीर विचारलें ताका डॉक्टर ना जाल्यार कितें मागीर ते हे जाले खूब ना जाल्यार मागीर येयला पळोवपाक गेले तेन्ना आनी इतले व्हडले हॉस्पिटल कितें जालें डॉक्टर ना जाल्यार आमकां आमगेले पब्लीक दुसऱ्याक आमकां त्रास जाले दुसऱ्याक त्रास जावपाक जायना डॉक्टर ना जाले. पण मम्मी कितें जालें आतां
मम्मी एक्सपायर झाले तर रोकडे हाफ वर एक्सपायर झाले पूण दोतोर पावलो ना पावला डॉक्टर देवी डॉक्टर कसले येयला मेन डॉक्टर येयला दुसरो डॉक्टर येयला फ्रायडे जावन आज डिस्चार्ज असले डिस्चार्ज जावले हांव म्हणले डिस्चार्ज दिता हांव म्हणले पेशंट बरें ना जाल्यार डिस्चार्ज कित्याक दिता तुमी पेशंट बरें ना डिस्चार्ज जाले तुमी व्हरपाचे म्हण तेमी येयला डिस्चार्ज जाले म्हण तेमी पळोवपा येयला हांव म्हणटा कितें डिस्चार्ज जाले ना बेडा आसा हे बरें ना पेशंट जाले तुमी येवन तेमगेले रायट न्ही पळोवपाचे पळोवपाक जाय आसले तेमी पळयले ना एक हेजी बहीण एडमीट आसा एकाक 50 फावटी वचून तेमी म्हणलें सर लाय तेमी सर लावपाक येयला the nurses to check the saline because it was not proper. We went multiple times to them and they were not reporting to us. We went 4, 5, 6 times, they're not coming to us. And when we finally went, after calling them for so many times, they got very triggered at us. They are not giving us proper facilities here. My sister's name is Alia Sheikh. She's a 15-year-old girl. She's been admitted since last night. And she's not been given proper treatment. बांबोळे मेरेन सगळो मार्ग प्रवास करचो न्हय म्हण लोक हॉस्पिसियोंत वयता पूण उपचार सुविधा उणी आशिल्ल्यान निराशा उक्तायतात. ह्या घडणुकेन जापसालदारकी कर्मचाऱ्यांच्या अंतराचेर आनी जीएमसी भायर मुळावी भलायकी सेवा कित्याक मेळना हाचे विशीं प्रस्न परतून उप्रासल्यात. चड करून ताचे घातक परिणाम जातात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी अरुण नायक. चिंबला युनिटी मॉल सुवातेर तयार तळ्याचो प्रभाव क्षेत्र थारावपा खातीर सर्वेक्षण चालू जाला. NIO, GTDC, वेटलँड ऑथॉरिटी, बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड आनी हेरांचे अधिकारी थळाव्या लोकांसयत व्यापक सर्वेक्षण करतात. ह्या सुवातेर युनिटी मॉल जातलो काय थळाव्यांच्या विरोधाक तेंको दिवन सरकार हो प्रकल्प स्क्रॅप करतलो, वेळच सांगतलो. Survey is going to go on for 3 days or 2 days maybe, I don't know. So in the middle somewhere sometime. The inspection will be of whole area here? Entire area. See, it will be a mutual understanding inspection. What all grievances the villagers have been put forward to the Honorable CM, entire grievances we have to consider. That's what is the scope of the work. And thereafter whatever they have said will be considered. सैमाची नासाडी करपी आनी तयार आपलो ताबो मेळोवपी सरकाराच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिंबलकारांचो खर निशेध आसा. कितलेशेच दीस जाले चिंबलकारांनी आंदोलन करून सरकाराक जागे केल्ले. मुख्यमंत्र्यान राती कडेन आंदोलन सुवातेर येवन थळाव्यांच्यो मागण्यांचेर चर्चा करून तांकां थाकाय दिवपाचें आश्वासनय दिल्लें. पूण उपरांत हो प्रकल्प स्क्रॅप जावचो ना अशें सांगतकच थळावे आनी फुर्योज जाले. चिंबल येवपी प्रकल्पाक विरोध करून गोंयकारांनी एकवटांत येवन गोंय राखपाचो उलो चिंबलकारांनी मारिल्लो. गोंयांत प्रकल्प हाडून गोंय काबार केलां. आदी वेटलँड म्हूण जाहीर करतात, उपरांत ताचो इबाड करतात. थळाव्यांनी आंदोलनात तिडक उक्तायिल्ली. 2018 वर्सा रोहन खंवटेन IT मंत्री आसतना चिंबल कदंब पटाचेर आशिल्ल्या तळ्यार IT पार्क हाडपाचो यत्न केल्लो. त्या वेळार ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यावरण आनी तळ्याक धोको निर्माण जाता अशें सांगून संबंदीत थळाव्यांनी हो प्रकल्प फाटीं उडयिल्लो. आतां सरकाराक त्याच सुवातेर युनिटी मॉल हाडपाचो आसा. प्रकल्पाच्या सुवातेर आतां सर्वेक्षण चालू आसा. 2 ते 3 दीस हे सर्वेक्षण चलतले अशें खुद्द अधिकाऱ्यांनी सांगले. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा एमेच्युअर पॉवर लिफ्टिंग असोसिएशन आनी फिटनल जिम हांचे जोड पालवान गोवा स्टेट ज्युनियर सब ज्युनियर क्लासिक पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप आयोजित केल्या. हे चॅम्पियनशिपीत सिलेक्ट जाल्ले वांटेकार आंध्र प्रदेशात अमलापुरम जावपी नॅशनल सब ज्युनियर अँड ज्युनियर क्लासिक पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशिपीत वांटेकार जातले. कितें कॉम्पिटिशन जातले तेजे सेम डे प्राइज डिस्ट्रिब्युशन जातलो आणि सेकंड डेचे सेम डे त्याच दिसाक जातले. त्याच बरोबर हेतून भितर आमचे ट्रॉफी सर्टिफिकेट्स अँड कॅश प्राइज आसतले. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हातून भितर जे कोण आमचे सिलेक्ट जातले प्राइज मेळटले तांकां आमी फुडले नॅशनल सब ज्युनियर अँड ज्युनियर क्लासिक पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप 2026 हेका लागून आंध्र प्रदेशाक अमलापुरम हांगा पार्टिसिपेट करपाक तांकां आमी क्वॉलिफाय करून हांगच्यान वतले. आणि हाजी ओवरऑल जे कितें कॅटेगरीज आसात हेंची एंट्री फी आमी पर हेड 500 रुपीज डिक्लेअर केला. गोंयांत तशें पळयलें जाल्यार भरपूर आतां लेडीज जिमाच्या सायडीन पॉवर लिफ्टिंगाचे हेतून खूब जाण आसात. आणि गोंयच्या पुरतेच न्ही गोंयच्या भायर सुद्दां वचून प्रायजीस हाडपी गोंयचे आमचे खूब जाण लेडीज आसात.
सो तुमची लेडीज येतलीच येतले 100% येतले. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत आणि अरुण नाईक. फुडले 7 दीस तापमानात व्हड बदल जावचो ना काय सुवात आनी थंड वारे घोळटले. सकाळी आनी सांजे थंडसाण जाणवतली, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यांत सुके आणि नितळ मळब आसतले. सकाळी आणि सांजे वेळार थंडसाण पातळटली जाल्यार दनपरां उश्णताय जाणवतली. सकाळी आणि सांजे धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. आयताच्या चडावात आनी उणें तापमान 33 ते 19 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. फुडले 7 दीस तापमान थीर. सकाळ आनी सांजे थंडसाण. दनपरां उश्णताय. घोळटले थंड वारें. सकाळी आनी सांजे धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. आयताचें तापमान 33 ते 19 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.